मेन म्हणजे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कांयच करिना, फक्त येवन गाडयांनी भोंवता. त्यांचे 40 जाण स्टाफ येयला, ते 10 जाण रानान वयता. 10 जाण गेल्यार ते कशे सोदतले रान? कित्याक आमचे ल्हान ना हांगा, चारूय सायडीन रान, तो चारूय सायडीन गोवा भोंवता आनी ते गावल्या उपरांत तेका इंजेक्शन कांयच करना. ते तेंच्यांनी बेगींतल्या बेगीन एक्शन घेवची, कित्याक कारण ते पांयाक इंजर्ड आहा तो, आनी तो सामको मारपाक येता. कित्याक हांवें तेका स्वता पळयला आनी आमी आयनान रामनाथ उसपकर म्हणटा तेणी तेका दाखयला घोव स्टार्टींग. सध्याची परिस्थिती अशी आसा की आता ज्या प्रमाणे साहेबान सांगलें की आमकां गोवा दिसल्या उपरांत आमी बोंडला इन्फॉर्म करतले. बोंडला हांगासल्यान कमी ते 15 ते 16 किलोमिटर अंतराचेर आसा. हांगासल्यान बोंडला वचून बोंडलाच्यान ती टीम मागयतले पळय न्हू, ही पयसली गजाल जाता. 2 दीस जर तुमी हांगा रावले बोंडलाचे जे आसले आपले वायल्ड लायफ सँच्युरीचे मनीस, ते आयजूच जाय आसले न्हू. आता तुमी तेका पळयतले आनी मागीर एक्शन घेतले, हें आमी मुखाल्ली गजाल. आता एट प्रेझेंट कांयच ना न्ही. आयज 8 दीस जायले हेजेर कांयच जायना. म्हणजे परत गोंया रोड तो रानान वयतलो, हांकां मेळ जाना. अशी ती मोहीम चालू उरतली. फक्त आमी पळोवपाचें मोहीम चालू आसा म्हणून, आनी कांयच हितून निशमन जावचें ना. तो हांगासर गोंया रोड हांकां मेळपाक मोठें कठीण आसा. फक्त हे स्टाफ हांगा दवरता, तांकां हॅरेसमेंट करपाक, स्टाफ दवरला ड्युटी करपाक, तांकां प्रॉब्लेम तो. फक्त भोंवून येवया आनी फक्त लोकांक दाखया म्हणून. हितून म्हाका दिसता हे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट लोकां खातीर कांय निष्क्रीय आसा. लोकांची कांय करूंक सोदिना. गरीब लोकांचे हांगा जीव गेले आसा, तांकां कांय परवा पडलेली ना. म्हाका दिसता आतांची हे मुवमेंट. राना खात्याचो आरएफओ म्हणटा तांचें काम खंय फक्त गव्याक सोदून काडपाचो, धरपाचें काम खंय बोंडला वायल्ड लायफ सँच्युरीचें. गांवांतल्या लोकांक दाखोवन बसना. आमी गांवांतल्या लोकांक एप्लॉय केल्लो आनी तेंच्या वांगडा आमी गेल्ले. सो आमी वयतकूच मागीर बोंडलाची टीम हाडलेली. पूण तें एक्शन बोंडलाचे वायल्ड लायफ डिपार्टमेंटान करपाचें काम, तेंकां ट्रँक्युलायज करपाक. आमी एस अ वालपय टेरिटोरियल आमी तेका लोकेट करपाचो आनी ट्रँक्युलायझींग डार्ट करपाचें बोंडलाचें काम. होय, पूण आता फर्दर तुमची एक्शन कितें आसतली हाजेर आतां गोवा 2 दीस आमकां मेळोंक ना. सो परतून आमी लोकेट करता, कित्याक गोवा आउट ऑफ रेंज वयता. रातचो आउट ऑफ रेंज वयता. सो सकाळीं आमकां तेका परतून लोकेट करपाक पडटा. सो आमचो टायम मातसो वेस्ट जाता तेका लोकेट करपाक. आनी आमी जसो आमी लोकेट केला आमकां इन्फॉर्म कर म्हणला बोंडलाची 2 दीस टीम रावल्ली हांगा. सो त्या 2 दिसांनी तेंच्यान जावंक ना ट्रँक्युलायज करपाक. प्रुडंटा खातीर महादेव जोशी.